श्री रघुनंदन श्रीनिवास कामत हांनी आमगेलोटू आज नाची जाल्यार हांगेले उडगासू आमगेले सकडा लोटस तशी तांकां आजी श्रद्धांजली दिवका म्हणलेले उद्देशा खातीर आमी सकड हांगा ओट्टू मेळिल्ले आसाची आतां सुरेख तांगेले भावचित्रा एदूर दीप प्रज्वलन करून हे श्रद्धांजली कार्यक्रमाक आमी चालन दिताची तस जावन एक निमिष पुरा जनाने उठान रबून श्री रघुनंदन श्रीनिवास कामत मुल्की हांकां आमी श्रद्धांजली अर्पण करता म्हणून विनंती करतस. श्रीनिवास कामत आनी सिद्धांत कामत तांकां सची एक निमिषाचे मौन प्रार्थन करून आमी तांगेले आत्माक चिरशांती मेळका म्हणून देवा लागीं मागुका सकडाने. ओम शांति शांति शांति. उलयताना कितलें मौन आसा की तितलें मौन उलयतस. मौनाक ट्रान्सलेट करूं जाता म्हणजे जाल्यार मिगेल मौनाक ट्रान्सलेट करात. रघुनंदन मामू रघुनंदन माम आनी नाम म्हणूक ना आमी लायफान तूं आनी ना रे म्हणू कोणाकय संगनातील मनुष्य आजी आनी ना जावच्याक साध्य ना. ಜನಮನದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಇರುವ ರಘುನಂದನ್ ಕಾಮತ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. अस्तंगत जायनातील सूर्य तो आणि निधन म्हणल एक शब्द आम्ही उच्चार करू कनच. निधन म्हणल शब्द उच्चार करू कनच. रघुनंदन मामाल विषय रे इथे म्हणारी मनची धन जावन आशिल्ले तांगेल मनधन निधन जावन अशा साध्य ना. तशीची अनेक वाक्य अश्रुतर्पण म्हणून ते अश्रुतर्पण म्हणून फ्रेजय रघुनंदन मामाक समजायना. इथे म्हणारी लाईफ सगळ्यांची विंगडाल अश्रू पुसून तांगेल दोळ्यांत आनंद बाष्प हळल मनुष्य ताका आमी कसन अश्रुतर्पण दिवचे. रघुनंदन माम कोण कसन खंय केदना कितले ते पुरा जनाक विंगड विंगड रुपार गोतस. देवाक 10 अवतार आसले रे रघुनंदन मामाक 100 अवतार. एकक लाल्या एकक काणी आसा ती. सांगच्या गेला सांगिल तितले आसा. आता हांगा 2 निमिष उरलो का म्हणटाना म्हाका दिशील कसं म्हळ्यार भगवद्गीतेಯನ್ನು 10 ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ म्हळावरी जाता. एक सप्त समुद्राक एक कमंडला भितर घेवच्या साध्य आसा साध्य ना. रघुनंदन मामो उदकांत तीर्थ पळयतलो रघुनंदन मामू. नार्ल पळयला री केळी पळयला री नैवेद्य पळयतलो रघुनंदन मामू. तांदलांत मंत्राक्षत शियाळांत पंचामृत पळयतलो आमगेल रघुनंदन मामू. पळयलान सकड आईस्क्रीम पळयतलो आमगेल रघुनंदन मामू. लायफांत आईस्क्रीम पळयलो रघुनंदन मामू तशींची कितलीं जनाक
आईस्क्रीमांत लाईफ दाखय इलो रघुनंदन माम. आमगेल रघुनंदन माम तशें जावन केन्नाय सोर्न सर नातिलो आईस्क्रीम. आतां ओपा सांगता रघुनंदन मामाक आमी अश्रुतर्पणांनी करची न्हय. रघुनंदन माम हांगा आसा आनी आमी केन्नाय एक चांग मनशान रघुनंदन मामाल तसो एक चांग मनशान आयुश्य पुर्तीक फुडेची वताना एक जनान म्हणची एक आमी आयकता ती देवाक आनी कोणी मेळ्ळी तुवें व्हरूंक. इतलो टेररिस्ट आसा ती, इतलो वायट जन आसा ती, तांकां व्हरन अशें आमगेले रघुनंदन मामा कसो व्हेल्लें म्हण हें कॉमनली आमी आयकत आसता ती. ताका हांवें आलोचन केलें कसल खातीर बाबा देवान अशें करून अशें बरोवन. म्हाका दिसता आयज जगत एक खंयचीर मनार वतस म्हळ्यार हे जगत्याक कंट्रोल करूंक देवाक दैवांश संभूत जाल्यार केलो अनेक देव जाय तांकां थंय हँडल करूंक तांगेलें कॅबिनेट एक्सपान्शन जेवका थंय जाल्या निमित्त हांगा लोक ह्या लोकांत खंयची खंयची दैवांश संभूत आसा ती तांकां तो प्रमोशन घेवन गेला. शिवाय आमगेला देखून उपपून घेवन वचचें न्ही तो तागेलें काम थंय दुखून आमगेले खातीर करता आसता. आमी तशिले करून समाधान करून घेवत न्ही एक उत्सवशे संभ्रम करता त्या विशयार. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक इंग्लिशान एक म्हणटा ती इट इज बिकम अ कायंड ऑफ अ क्लिशे दो की लायफ इज नथींग बट आयस्क्रीम हॅव इट बिफोर इट मेल्ट्स म्हूण म्हणटा ती. रघुनंदन मामान एक म्हणाल म्हाका ते चंद स जाल्यार ताका एक एडिशन करका रे म्हणून ताणें तागेले हाजेर सांगलें आख्या एक कडेन तूं इंग्लिशान कशें करता तूं म्हणून ताणें म्हणालें तें हांव सांगच्याक इच पडटा. रघुनंदन मामान कसं म्हणाल येस लायफ इज एन आयस्क्रीम, येस इट इज सपोज टू मेल्ट बट मेक शुअर इट मेल्ट्स इन युअर माउथ अँड रिमेंबर वेन इट मेल्ट्स please know that there is another scoop waiting to get melt in your mouth. Pick up the next scoop, scoop after scoop. Celebrate life like ice cream. And so we should follow this rephrased maxim to the maximum. Why Raghunandan Mamu Sorn Sarnatilo आईस्क्रीम आमगेले रघुनंदन. आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे अनर्घ्य रत्न रघुनंदन श्रीनिवास कामत माम आईस्क्रीम मॅन ऑफ इंडिया म्हणून सांगून घेताची. आजी श्री चंद्रमोहन CMD हॅट्सन ॲग्रो तांणी येयलेंची तांणी एक दोन उत्तर उलोवंक म्हणून तांगेले विनंती करतास. I know Mr. Raghunandan Kamath for some time. Very, very pious, humble, modest person. And he has been a revolutionary in the industry. Not going into the conventional ice cream. He decided to make the product natural. And the person had a passion for it. And he really created a revolution in the ice cream industry. And he has been a legend in his own right. And he changed the industry. Not only that, he also created employment out of it by giving franchisees to different places. And from Mangalore, he started with a small origin, but probably he has made it in Bombay. And in Bombay, I know for sure how VIP's crazed for natural ice cream is. And we have been admiring him for quite some time. And simple person, we really miss him a lot. Thank you. आईस्क्रीम असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट सुधीर शाह, हैदराबाद. Thank you. We know the sir from past so many years associated with the ICMA, Indian Ice Cream Manufacturers Association. We used to be in touch regularly and we used to give suggestions and everything, any occasion and every manner. We lost one of the remarkable legend and veteran member of ICMA. This is today we mourn his demise. I would like to say my remarkable memory recalling you.
16th of December 2023, there was marriage function in Bangalore. So we have some ICMA members has been invited. So on the occasion of marriage, then I called, sir, are you available in Bangalore? Yes, sir. He told, who are coming? He noted some names and everything. Then after a few hours, Girish Bhai has just telephoned me. Shall I arrange some high tea, something like that? Then you have to recall all of them and just invite them. That was my paid words to them. Then he organized that high tea program on 16th of December. It was one of the most receptional, instrumental, remarkable reception and hospitality has been given by him. He showed this factory with very heartful hearts. And I want to just say that I was asking how come the mango Alfonso in the month of in December? Then he told it was got from Africa. Then he told that staff to get cut and give the So why not you just share the mango to him? So definitely we had one of the best one. And one more remarkable, on 40th anniversary of Naturals in Mumbai, I was invited that day. Thanks to team of Naturals and everyone for inviting me. One incident I would like to say that when was he giving the speech from scratch to success of his story, the tears was rolling down from his heart. That was one of the most remarkable. So unforgettable for me that the tears rolled down from his eyes. That was really gave me a lot of respect to him. And one more thing, a lot of media has covered. Voluntarily, say, astonished, such a great work. All over pan over India, that media has covered, in print media, every paper has been covered. Such a fantastic man. If you give him money or pay or something like that, no one will cover such a great news. It's a remarkable, really. Remarkable. We will pay the tributes to him. I want to just end my conclusion. A spirited entrepreneur with unparalleled business acumen, a visionary with tireless dedication, a foodie by heart and humanist by spirit, whose life was testament to innovation and passion. The ice cream world will miss it with brightest star. Your vision and values will guide. The spirit legacy will continue to live on. Thank you. Shri Ram Kini Shirsi. देवगुरुक स्मरण करत वैदिक वृंदांक गौरव अर्पण करणं हांग जमिले कामत कुटुंबीचे सगळे आपतेष्ट लोकांक नमस्कार करता. गेल्ली 10 वर्षाच्यान रघुनंदन कामत मामाले संपर्काक आयलो. म्हयन्याक 2 म्हयने एक पंत मंगळूरा येत आशिल्लो. तांचे संगतीक तांगेली चेडूं कशी सिद्धांत आनी श्रीनिवास मेळून उलयत आशिल्ले. तेच भावनेन मेतल्याक बसून तांणी हॉर्टिकल्चराचे बद्दल उरतले. अशें विंगविंगड टॉपिका बद्दल मुंबयच्यान येत आशिल्ले, हांव सिरसीच्यान येत आशिल्लो. मंगळूरान बसून आमकां मध्य जगदीश माम उरत आशिल्लो. नांवाची रघुनंदन, रघु आनी आनंद. रघु म्हळ्यार राम, ताणी बी राम, हांव बी राम, केन्ना खुशाल करता आशिल्ले आमी. बट ते इतलें छंदायेन इतलें मोगान खंयचो एक सब्जेक्ट सांगता जाल्यार प्रभुत्व मानान सांगता आशिल्ले. आनी कसलोय नवीन 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 कसलें आसल्यारच तक्षण जावका तांकां. आनी डेली मॅसेज घालचे तांणी, वॉयस मॅसेज. फोनून उलोवच्या पुरसत ना, टायम मा टायम वॉयस मॅसेज घालचो. वॉयस मॅसेजाक रिप्लाय तर घालना जाल्यार 2 दिवसांत घालचे. कितें रे आज चुकलो तूं, इमिडिएट आनी वॉयस मॅसेजान तूं कळोवका ताका. फोन करनाका, तुगेलो टायम वेस्ट करनाका, म्हगेलो टायम वेस्ट करनाका म्हणचे आशिल्ले. वॉयस मॅसेजान कसले नवीन नवीन. सट्टे मध्य एक दिवस तांकां रात्री खंय कितें दिसलें, किणी फाल्यांक येवका तुवें मंगळूराक, हांव मुंबयच्यान येता. टॉपीक कसो की म्हळ्यार पत्रोडे पान्न करपाची. पावसाळींत न्ही, वर्षा 12 म्हयने पिकोवका आमी, कशें करचे जाता यो. म्हळ्यार अशें खंयचेय एक विचारान कसले आयले भितर आयले, रेडी जावन येता आशिल्ले. दुसरो टॉपीक ना. 2 तास उलयल्यार पत्रोडे पाना बद्दल उलोवचें आनी दुसरो टॉपीक ना. पॉलिटिक्स ना, घरची खबर ना, ताजी खबर ना. मग इतलं प्रबुद्ध मान जावन ताणें एक खंयच्योच गेले शियाळे घेतले. शियाळे उदका बद्दल टॉपीक आयलो. शियाळे उदक कितले, क्वॉन्टिटी कितली, वायट जात की कितें, बरी उदकी कशी, पॅकींग करीत की कशी.
ते टॉपिक्स अशी एक म्हणो वर्क इज वर्शीप ड्युटी इज गॉड म्हणटा आमी, बट करताल मनशाक पळयला हांवें मंगळूरांतूची ते रघुनंदन मामालांत. ताजे नंतर म्हाका केन्ना दिसता तांगेले DP डू द रायट थिंग इवन वेन नो वन इज वॉचिंग. डू द रायट थिंग इवन वेन नो वन इज वॉचिंग. इट्स कॉल्ड इंटिग्रिटी. कितले चंद DP हे प्रती दिवस तांगेले मॅसेजीस आयले तेन्ना म्हाका पळोवंक जाल्यार आमकां इन्स्पिरेशन मेळटा आशिल्लें. म्हळ्यार कन्नडांत म्हणटा आमी प्रदर्शन आनी दर्शन. कोंकणीन बी घेवीत आमी. देव मात्र दर्शन दिता, आमी प्रदर्शन करतात काय. तशी रघुनंदन माम प्रदर्शन करनाशिल्लो, दर्शन दिता आशिल्लो. त्या निमित्त तांगेलें नॅचरल आयस्क्रीम सगळे लोकांक आवडलें आनी सगळे लोकांक एक नवीन एरा स्टार्ट करच्याक एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. नाजाल्यार आमी फल त्या सिजना मात्र खात आशिल्ले. वर्सा 12 म्हयने आंबा खावचे जाले, आमकां शियाळे खावचे जाली, पणस खावचे जालो, सीताफळ खावचे जाले, सगळे आरंभ करून दिले. ताजे नंतर मस्त लोकांना ते कंटिन्युएशन करून व्हेलें. मस्त वेळ घेना हांव तांगेले 2 चेडवां बद्दल ताणें सांगिल्लें आयकलें. सगळी कुटुंबीक तांणी आयस्क्रीम युनिटां घेतले आनी तांणी बी अभिवृद्धी जाली, समाज कुटुंब सगळें. आनी लास्ट एक शब्द सांगता, तांणी कमायिल्ले सात्वीक रितीन आनी तो पयस वापरले बी सात्वीक कामांक. देव, धर्म, शिक्षण गरिबा खातीर वापरलो, तशें तो वापरलो पयसो बी सद्विनियोग जालो. कित्याक म्हळ्यार तो कमायलोच अशें तांणी. ताचे खातीर लास्ट म्हाका एक श्लोक सांगून हांवें करता. उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धी शक्ती पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत. उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धी शक्ती पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत. सगुण ही रघुनंदन मामाला आशिल्ली, ती तांणी वापरली. ताजे निमित्त देव सहायकृत. देव फाटीबला राबलो, स्वामी फाटीबला राबले, समाज फाटीबला राबलो आनी आज सबंद देश खूश पावत तसली बरी काम केले निमित्त हांव वरी सिरसीच्यान आज येवन तांगेले दिव्य आत्माक सद्गती मेळो आनी तांणी आमकां सगल्यांक एक मार्गदर्शक म्हणत निमित्तान आज हांगा येवन पाविल्लो आसा. रघुनंदन माम आमी तांगेले पावले खंयची दवरले आसाची त्यांत तर मुखार सरल्यार मस्त खुश पावचे आत्म म्हळ्यार रघुनंदन मामाला आत्म म्हणलें हांव म्हणत म्हगेले 2 उतर संपयता. नमस्कार. रमेश भट शिराली हांणी एक म्हणून विनंती करता. रघुनंदन श्रीनिवास कामत ಮೂಲತಃ ಪುತ್ತೂರ್ಚೆ जाल्यार तांगेली साधना व्हड. कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या गौड सारस्वत समाजाचें एक रत्न तें. एक देवाचेर मस्त विश्वासू श्रद्धा भक्ती स्वाम्याल आशिर्वादू तांगेल्या फाटपळा आशिल्ली देखून आज तांणी तो तांगेलो नॅचरल आयस्क्रिमा उद्यम इतलो व्हड करच्याक देवालोच एक अनुग्रह. तांणी मस्त श्रम पावन कित्याक म्हळ्यार आमी 89-90 धरून बॉम्बेंत तांगेले घरकडे वता आशिल्ले प्रसादा खातीर. तेन्ना तांणी आमकां आपोवन तांगेलें सुख दुख्ख सांगून तांगेले वेवसायाचे न्हीक आमगेले उलयता आशिल्ले ते. तेन्ना तांगेले बापूस जाल्यार ते आशिल्लो. तशी तांणी एक नॅचरल आयस्क्रिमाचे उद्योग प्रारंभ करून मस्त राज्याक ताजो वेव्हार आनीक प्रारंभ केलो. तशींच तांणी त्या वेळारीची देवाक स्वाम्यांक मठ मंदिराक शिक्षण संस्थेक मस्त तांणी सहाय्य सहकार केला. तांगेले कुलदेव महागणपती महामाया वर्साक 1-2 पंत येवन थंयची तांणी मस्त सहाय्य सहकार दिला. पयलींची नोव्हेंबर-डिसेंबरांत आमगेले एक देवस्थानांचे चेअरमॅन जावन आशिल्ले गोपीनाथ कामत हांणी जाल्यार तांगेले उरलेले आनीक तांकां मेळच्याक वचचें आशिल्लें. जाल्यार तांगेले एक आरोग्या दृश्टीर बॉम्बे चमकल्या म्हणून कळ्ळें. आनीक पयस दिवसाक तांकां मस्त ह्या विशयांत दुख्ख जालें. काल शिराली आयिल्ले ते आज आमी थंय येताची म्हूण म्हणलें तांणी. तांगेले एक कसळ अनानुकूलकी येवच्या जालना. आमी देवाले मागून घेताची तांकां चिरशांती मेळो. तशींच हें नॅचरल आयस्क्रिमाचें
उद्योग मुखार सुनून धैर्यार स्थैर्यार तसलें श्रीनिवास कामत सिद्धार्थ कामत हांकां देव अनुग्रह करूं हांगेले एक आत्माक सद्गत मेळूं मेळ म्हणून हांव त्या महागणपती महामायेले मागून मुगेले 2 उतरांचे समारोप करता. दीपक बी शणै हांणी मुंबय दाखून आयल्यांची तांणी उलोवका म्हणून विनंती करता. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. रघुनंदन मम्माल गेलेल्या आत्माक सद्गती मेळका म्हणून सर्वाले एदराक हांव पांय पडूं तांगेले कुटुंबियांकय हांव तांगेले अन्नाल बद्दल एक म्हळ्यार रघुनंदन मम्माल खातीर हांव त्या बॉम्बेची मिटींग मिस केलें तशें जावन तांगेले वयर दवरलेली प्रीती हांगा इतले जॅन ओट्ट जालेले आसात. आमी नॅचरल्स आयस्क्रीम म्हळ्यार एक नमुने एक आमची गेलेले एक व्हड फावंडेशन आनी तांणी एक असल एक एंटरप्रेनर की तांणी एक विजनरी म्हळ्यार कोणाकय कसले आसो ना आसो खंय आसले कसान आमी एक आलोचन करून आयल्या ताजे वयर आमी एक मन दवरून सूर केल्यार कितले व्हड एक कॉंग्लोमेरेट आमी रब्बो येता म्हळ्यार एक दृढ विश्वास दिवन आमकां सोण गेलेली ती. तांगेला आजी हांगा तांगेले उपस्थिती ना आसा पूण मात तांगेले दवरलेले विजन आमगेले मध्येंत पुराजनाल मध्येंत आसा तें एक आमी घेवका आनी रघुनंदन मम्माल्या आत्माक शांती मेळका म्हणून हांव मागून घेता. ते मात्र न्ही तांगेले हर एक प्रोजेक्ट सक्सेसफूल करून तांणी केलेलो आसा म्हळ्यार तांगेले खाली नॅचरल आयस्क्रीम्स म्हूण मात न्ही हांगा तांणी अड्ड्यारान तांगेले प्रोजेक्ट करता आनी तांणी हॉर्टिकल्चर तांगेले जो तांगेले प्लांटेशन्स अंतुपुरा मस्त तांकां एक मन म्हळ्यार हांव कसानय एक आमी प्रोजेक्ट्स आमी डिस्कस करता आशिल्ली ती हें आयज तुमी शियाळा उदका प्रोजेक्टान तुमगेले एक व्हड तांतू कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हणत म्हळ्यार हांव आनी रघुनंदन माम बेसून उलयतना असले हें उदक वेस्ट जाता सारकें कसानयपणी आमी एक हाजे एक उपयोग कोरका म्हणून तांकां एक आयडिया दिता आनी तांणी इमिडिएटली ते आयडिया हाताक घेवन तांणी हांगा बोंडा फॅक्टरी सूर केलेलो आसा म्हळ्यार तितले नमुने तांकां एक कोणालेय आतां हांव सांगलें म्हणून ते सोड सोडचें तसले विशय ना ते तांणी घेवन ते इमिडिएटली ते इम्प्लिमेंट करता तसले एक तांगेले एक डिजायन म्हणून तांगेले हें तशीच तांगेले दोनूय चेडवांकय ते हांव तांगेले पळयता आसा म्हळ्यार इम्प्लिमेंटेशन अन्नाल म्हणके तांणी मुखार सुनू कोरका म्हणून हांव तांगेल्या विनंती करून तांकांय आश्वासन दितास की तुमगेले अन्नाल म्हणके तुमी व्हड जेन्ना जावन आमचे गेल समाज वयर हाडका म्हणून तशीच आयचे प्रेयर मिटिंगाक आयलेले सर्वांकय हांव नमस्कार करून म्हगेले 2 उतर हंगार भेता. हांग्यो प्रदीप पै माम तांणी येवका म्हणून विनंती करता आसा. नमस्कार. रघुनंदन माम ना म्हणून लेखच्या वरी जायना कसं जालें म्हळ्यार तो एक आमगेले आयस्क्रीम इंडस्ट्रीन तूं पायोनियर पर्सन. आयन्स्टीन म्हळ्यार चूक जायच ना ताका. ताणें आयस्क्रीमा लागची मिशनरी सप्लायराक आपोवन राजू जितुरीक आपोवन तें अशें जावका बॅच फिल्डर अशें जावका म्हणून ताण सांगचें तांणी मिशनरी सप्लायन करचें. कसं जालें म्हणटा रघुनंदन माम इज अ मल्टी फेस्ड पर्सनॅलिटी. ताका खंयच्याय विशयान तूं ताका सांगल्याची तो तातूंत डिपा वचून ते स्टडी करून नेक्स्ट इम्प्लिमेंट करचें कशी म्हणून ते त्रासू मागीर हें करता दिवसा एक नवी आयडिया ताका एवरीडे नवी आयडिया. इनोवेशन इज अ पर्सन ऑफ इनोवेशन. चंद्रमोहन सरान लास्ट टायम आयले तेन्ना घरान बसकारून ताणें पुरो तेगेले आयडिया सांगले आपण हें करका नेक्स्ट करका. इवन फायरवूड पिझ्झा थिंक करता आशिल्लो तो वेजिटेरियन फायरवूड पिझ्झा करका. तसले एक इनोवेटर प्लस आमगेले समाजान तूं एक व्हड व्यक्ती न्हय शक्ती म्हणून सांगीत. कसं जालें म्हळ्यार ताणें खंयी दान दिलें कोणाकच सांगना. म्हगेले लेकान मस्त कडेन दान दिलें. JSB सेवा मंडळाक गणपतीक हांव एक 10 वर्सां मागशी गेलें तेन्ना ह्या वर्स गणपतीक भांगरा हार केला. कोण म्हणून गोतना हांव कडेन पळय रघुनंदन मुलकीन तूं भांगरा गरूड केला कोण म्हूण तो नांव सांगना. म्हळ्यार तसले एक व्यक्ती आज समाजान तूं उरचें मस्त कमी. खंयी आपणालें नांव नाका पब्लिसिटी नाका अशें करून समाज आवटो आशिल्लो आमकां पुरो मार्गदर्शक. आमकां कसलेय प्रॉब्लम आसल्यार आमी वचून उलयल्यार तो ताका सोल्युशन सांगता आशिल्लो. आतां रामकिणीन सांगलें म्हणके डेली म्हगेल्या मोबायलान तागेले एक लास्ट एक 6 म्हयन्यांत एक 100 वॉयस मेसेजीस डेली ताणें उलोवचे वॉयस मेसेज तागेले कसले एक फिलिंग्स आसा तो शेअर करता आशिल्लो. कसलेय उरो आज ना तो आमकां जलेरीची तो आमगेलो वट आसा आनी ती शक्ती नॅचरल आयस्क्रीमा आवटू आमगेले समाज आवटू उरताली
आनी आमकां मुखारसून मार्गदर्शन करतलो तेला आत्मा शांत मेळो. तशी श्रीनिवास आनी सिद्धांताक गिरीशाक कंपनी आनी मस्त वयर भरची ताकद देव दिवो म्हूण सांगून दोन उतर. रघुनंदन मामान तांगेले उद्यमा वटूची मस्त दान धर्म केलेले आसा ते मस्तपटी मस्त जनांक कळना म्हणून 12 वर्स फुडें कोटेश्वरांतू जनवरी 1 तारीखेक 2012 इसवींतू एक गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे स्वाभिमान जागृती समावेश जाल्ले 10,000 जन ಒಟ್ಟು जालेले आशिल्लींची वेदिकेरी रघुनंदन माम सकल देंवतना विवेकानंद शेणेक सांगलें इतलो व्हड समारंभ करताची तुमी कलेक्शन कशें करताची म्हणून. ना आमी येदे जनान ಒಟ್ಟು करून हें केलां कसलें कलेक्शना वच्चें न्हीच म्हणून. ಕೂಡಲೇ जगदीश मामाले फोन येता रघुनंदन मामान एक क्रॉस चेक दिला 1 लाख रुपयेचे म्हणून. ಬಹುಶಃ 1 लाख रुपये ते दिवस ताणें आपोवन दिले निमते आज 12 वर्स म्हणटना 3 कोटी पशी वैरी कुटुंब चैतन्य निधी आनी विद्या पोषक निधी मुखांतर मस्त एक सोशल वेलफेअर ॲक्टिविटीज दवच्याक कारण रघुनंदन मामू म्हूण हांव GSP समाज हितरक्षणा वेदिके तर्फेन हे संदर्भार हांव उडगास करतस. आतां विद्या पोषक निधीचे प्रेसिडेंट जावन आसूचे CA SS नायक मामू तांणी हांगा येवन 2 उतर उलोवका म्हणून विनंती करतस. उलोवका म्हूण दिसता जाल्यार मस्त उलोवचें जायना जाल्यार एक 2 उतर उलोवका रघुनंदन मम्माल विशयांतू हांव मस्त उलोवचें वचना. काल न्ही पयलीं आमी उदयवाणींत एक आमगेले मनस्सिन भावने म्हणून ते एक घाल्लेलो आसा. केन्नाय कशें म्हळ्यार एक मनीस आमगेले ना म्हणले कुडले आमके एक आनी नामू म्हूण एक ते एक मना एक दुख्ख जाता ताका दुख्ख करूनच हें आमगेले समाजांतू जन्म येयला तेन्ना आमी कसकसा पुरो लायक काम केलां तें परलोक वतरी तेजे किना लायक तांकां बाळू आसा म्हणून एक मंकुतिम्म सांगता बारी लायक कोण मृत्युविं भयवेके ದೇಶಾಂತರಕ್ಕೊಯ್ವ ಮಿತ್ರನಾಥಂ ಚಿತ್ರ ಹೊಸದಿರ್ಪುದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕದಿ ಬಾಳ್ದವಂಗೆ ಎತ್ತಲೇಂ ಭಯವಿಹುದು ಸತ್ರ ಹೊಸದಿಹುದು ನಡೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಮಳೆರಿ ವೈ ಟು ಫಿಯರ್ ಡೆತ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ally or friend. It is a vehicle taking from one loka to another loka. हे लोकादकून अनेक लोकांक व्हरचे एक वाहन कोण हे लोकांतू सात्विक जावन जीवन कोर नासता ती तांकां परलोकांतू आनीके लायक रितीरी जीवन आसता म्हणून सांगून म्हाजे DVG सांगता. रघुनंदन मामाल विशय कितले उरलेले रे पावना. आतां आमगेले साणूर नरसिंह कामत म्हणलेले आमगेले GSB हितरक्षण वेदिका कितलो सहाय केला म्हळ्यार आमी म्हळ्यार मस्त आमगेले GSB समाजाचे मस्त अर्ह विद्यार्थींक सपोर्ट करतना ಕೆಲವು ಜನ ಪುರ ಆಮಗೆಲೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ एक आमगेले MV किणी माम तांणी वरके लास्ट टाइम गेल्लेले भारी बेजारा विशय हे पट्टी रघुनंदन कामत वरके तांणी वरके भाळ आमकां भारी प्रोत्साह करतले व्यक्ती आनी तांगेले घराक आमी चमकले रे तांणी आमी कसने डोनेशना गेले म्हूण ट्रीट करनी लायक कोण सोयरे ट्रीट केले म्हणके चंद कोण तांणी ट्रीट केला. तांगेले विशयांत एक सुभाषित कसं सांगेत म्हळ्यार शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा. म्हळ्यार 1 in 100 इज ए ब्रेव मॅन. इवन हंगेले ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ असो उद्यमशीलते ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾನ್. सहस्रेषु च पंडितः 1 in 1000 is a wise man. वक्ता दशसहस्रेषु 1 in 10,000 is a prolific speaker. Whereas दाता भवति वा न वा ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಡೋನರ್ ವಿರಳರಲ್ಲಿ ವಿರಳ ಕೈ. रघुनंदन मामा असं दावत्तान दिलेले उज्जवत कळना त्या नमुने कसं म्हणतं सपोर्ट केला. मस्त
सामाजिक विशयन तशें पुरो आनी उद्यमशिलेन तशें पुरो आनी धार्मीक विशयन तसो पुरो तांकां समसाठी दुसरो कोणी ना म्हूण सांगत गगनम गगनाकारम सागरस सागरोपमः राव रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव रघुनंदनस्य रघुनंदनमेव समम म्हणून तांकां तन्नी साटी म्हणून सांगता ती. आनी तांगेलें एक व्यक्तित्व कशी म्हळ्यार केदनाय एकोप्पार अशें आनी टेन्शनार अशी ना. कोणी गेल्यार लायक ती सांत्वनार उलयतात तांणी. ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ ಹಿತವಿರಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ರಥವ ಬಿಡದಿರಲಿ ಮಿತವಿರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನುದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಡವೆಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಳರಿ ಸ್ಮಿತವಿರಲಿ ವದನದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ನಾಯ್ ಏಕ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ ಮಳರಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ್ ಟೈಪ್ನ ಹಿತವಿರಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ರಥವ ಬಿಡದಿರಲಿ ತನ್ನ ತಂಗೆಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಣ ಕೈ ವಚನ ಮಿತವಿರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನುದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬೇಡವೆಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯದವನು ಅವ ತಂಗೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ आज एक सकाळी फ्लाइटर येताना एक जस्ट एक सान एक कवन चुटुಕು बरयला ते एक सांगून हांव कैद करता. 100 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸರದಾರ GSB ಸಮಾಜದ ಮಂದಾರ ಮಾಡಿದರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರ ರೈತನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇವರು ಆಧಾರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿರುದಿನ ಹರಿಕಾರ ಇವರೇ ರಘುನಂದನ ಕಾಮತ್ ಎಂಬ ಸರದಾರ. ತಂಗೆल विषय दोनों उत्तर उल्लोचक भाल एक संतोष दत्ता. आयडियल आईस्क्रीम मुकुंद कामत आयलेंची त्यांनी उल्लोक म्हणून विनंती करतस. पूर्ण नमस्कार. रघुनंदन मम्मान एक आमकां व्हडले समाज एक लॉस येता म्हळ्यार ताणें एक संस्थेक केल्लें व्हड नांव घेतलां आनी तागे विशीं मस्त शिकूं आसा. कसं म्हळ्यार मनशाक हर्ट आसता दोन नमुन्याचे, एक चांग हर्ट एक वायट हर्ट. बट तागेले चांग हर्ट आशिल्ले म्हळ्यार फ्रूट बेस्ड आयस्क्रीम करून सुलभ ना. येता म्हळ्यार एक फ्रुट्स सिलेक्शन म्हळ्यार एकूय लायक आसना. आंबो म्हळ्यार मस्त नमुने आंबो आसता बट तो एक आयकलो हे विशय. कसं म्हळ्यार हांव 2000 किलोमिटर ट्रॅवल 1000 किलोमिटर ट्रॅवल कर न्हू एक चांग मेळता जाल्यार तो वचून पळोवन येता तशेलो. सो ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಫಾನ್ तुका कसं कोर्स म्हूण एक एम्बिशन जो गोल आसना ताका गोत आशिल्लें आमी कसं कोर का म्हणून. सो तो वेरी क्लियर इन इज विजन. सो आज ताणें एक केल्लें म्हळ्यार इतलो व्हड पार्लर्स 100 वयरची पार्लर केल्ले विंगड गांवां केल्ले आनी तांगे शॉर्ट लायफ आशिल्ले ते तांगेले प्रॉडक्ट्स लायक 15 दीस 20 दीस ते लॉजिस्टिक्स मेंटेन करचे पुरो ताणें सिस्टमॅटिकली कोर न्हू हें केलां. आनीक तो इज अ वेरी गूड होस्ट. आमी ताल्या घरकड मस्त पड चमकल्याची हांगा. सो गेल्ल्यार ताणें तागेले कितले म्हळ्यार तितले आमी लायट ट्रीट करता आशिल्लो आयल्यांक म्हळ्यार ताका बगबेग विंगा कोण खावो का तें कोर का. आनी वेरी पर्टिक्युलर तो नॉर्मल कसलें हें करना. म्हळ्यार ट्रेडिशनल जाल्यारी तांतूं ताणें मस्त नमुने केला हांव केला तो पण्णावकरीची पेस्ट केला हें केला मस्त नमुने ताणें इनोवेशन्स बरें केला. ही इज नोन फॉर द इनोवेशन. सो इतलें सांगून हांव 2 उतर उलयता इतमार ಸ್ವಲ್ಪ लेट जातलें. सो इट्स अ बीग लॉस एक्चुअली आमगेले आमी 3 इंडस्ट्री लायक हांगा आयडियल नॅचरल आमी 3 फॅमिली फ्रेंड्स शी आसताची. आमी कॉम्पिटिटर आसच्या पूर्ण मार्केटान बट आमी फ्रेंड्स शी आसताची आनी पुराय सुख दुख आवटू आसताची. तशी आमगेले पुत्तण्ण आनु एक ऑलमोस्ट एक सेम एजाचे एक बीग लॉस फॉर द सोसायटी. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ 2 ಉತ್ತರ ಉಲ್ಲೇಖ अजय आयले मस्त जनाक उल्लोक म्हणून आशा पुरो जाल्यार समय अवकाश मस्त उणेस कोणीय 1-2 जणांना येवन उलोत जाल्यार उलयत. ताजे नंतर आमी सकडान पुष्प नमन करूंक मुखार येवका. कोणीय 1-2 जणांना उलोत जाल्यार उलयत. ताजे नंतर सकडान मुखार येवन पुष्प नमन ಪ್ರಾರಂಭ करीत. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ್ ಕಾಮತ್ ಇವರ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ. ನಮ್ಮದು KPSK ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಪಂಜಿನಡಕ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ. ನಾನು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆದದ್ದು. ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ
ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮದು. ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಕಲಾವಿದ ಅಧ್ಯಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೆಂಕಿ ಪಲಿಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ರಘುನಂದನ್ ಕಾಮತ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಸಂಚಾಲಕ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ತುಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಇವರೊಂದು ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಹೀಗೆ ಬೆಳೀತು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಬೊಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮನೆಗೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ನವರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೇಳಿದ್ದು 100ಕ್ಕೆ 200ರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಅವರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿನೀತರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸೋರು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ನೋವಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ 4ನೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಇವನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದಡ್ಡ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸೋದೇ ಬೇಡ ಇವನನ್ನು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೆರೆದಿಟ್ಟಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು, ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನಾನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಓದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾರೂ ದುಡ್ಡಿದ್ದವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಆ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100, 200, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಘುನಂದನ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದೂರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಂದೆಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಥ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅವರೇ ತೆಗೆಸಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಡಿತಾ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯವ್ರ ಹೇಳಿದೆ, 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸರ್ ನೋಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ನಾನು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತು ಇವರು ಹೇಳುವಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನನಗೊಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಘುನಂದನ್ ಕಾಮತ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ತಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶರೀರ ನಶ್ವರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರಘುನಂದನ್ ಕಾಮತ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಿವರಾಯ ಕಾಮತ್ ಮುನ್ಸವನು ರಘುನಂದನಲ ಬಾಯಿಲ मेगल अण्णल दू म्हळ्यार आमी एकगर कडेन ओड जालेली ती त्या निमती संस्कृती संस्कारू तिक्क कहीं दाखोवन आयले तिका बामणां कहीं दाखोवन आयले म्हूण सांगूक म्हाका हेम्मे जाता. आमगेल कुटुंब तागेले रघुनंदन विशय हांव एक भारी एक होगळसोची कसाल म्हळ्यार तुमी पुरो रघुनंदन माम म्हणटा ती म्हाका तो रघुनंदनूची रघुनंदनान एक भारी एक खुशीची कथा म्हळ्यार वर्डी जावन ताका 43 वर्सां जाले. 40 वर्सां तागेले आयस्क्रीम
तिगल वर्डी मला तिगल हात धरलं तशीच ताका योग आयले व्हड व्हड कसले गुरू योग शुक्र दशकी कसा म्हणून म्हाका गोत्तला अंतू तागले बायलेल पैकी कितली जन आसा ती बाव भयण्यो तांक पूर जनाक ताणें आयस्क्रीमाचो अंतू उद्योग घेतला त्या मात्र न्ही ताणें तागेले भाव भयणीक कोणाक तांकां पूर जाणां घेतला त्या निमते आमगेले कंप्लीट एक कुटुंबाक उद्धार ताण केला म्हूण सांगूंक म्हाका भारी एक हेम्मे जाता मागीर तुमी पूर नांव दिलां ताका आयस्क्रीम मॅन म्हूण सांगून मेगल नांव विंगडच आसा ताका इज एन वारियर म्हळ्यार कशें जालें आनी वरियर म्हळ्यार कशें जालें म्हूण ताका वरीस खंयचेय ना कसाल वरीच असल्यार तो तितले जावन फेस करता आशिल्लो वारियर म्हळ्यार कशें जालें एक युद्धाचे सैनीक तो आत्ताच्या काळांत शासकांक न्यायांग कार्यांग पुरो आतां फेल्यूर जाला जाल्यार एक आमी विश्वास दवरून घेवचे सैनिकाक मात्र हो तशीच एक खंयची परिस्थिती जाल्यार कोणाक कश्ट आसल्यार तो कॉल येवचे ते राखून बसचे नाशिल्लो ताका कळल्यार तो देंक वचून मस्त ताणें हें केलां सहाय केला तो कश्टार आयलो आतां मास्टरान सांगलें ताका मॅथ्सान तूं सोन्ने आशिल्लें जाल्यार येदोड जन जाला ताणें आतां म्हाका एक मेगलें हें कशें म्हळ्यार तागेलें चेडूं आयस्क्रिमाचें नांव इंटरनॅशनल लेवलार व्हरका तशीच दुर्बळ्यांक आमची गेल्यांक शिक्षीत आसल्यांक चेडूंक एक प्रोत्साहन दिवची तशी ताणें एक एज्युकेशन फावंडेशन गे कशें गे करका म्हूण सांगून मागीर तशीच मेगल अण्णाल धुव पुष्पलता तिका नांव आमी आशिल्लें पुष्पलताक व्हडली जातना कितले कश्ट आशिल्ले म्हूण सांगून म्हाका गोतसा त्या निमते तशीच एक दुर्बळ चेल्ल्यांक व्हडली जावं तशें तांकां एक फंड गी आमचे गेले चेडूंक पुवर चेल्ल्यांक व्हडली जावच्याक एक कसले जावं एक फावंडेशन गी हेल्प करतशी तांकां देव बुद्ध दिवो आनी पुष्पलताकय तिगाल चेडूंकय आजे मस्त लॉस पुष्पलतान ताका लास्ट ताका कितली चंद करून पळयला म्हळ्यार तें वर्णन जायना तितलें तागेलें आरोग्य म्हणटाचें आरोग्याक तिणें पळोवन घेतला तिका तें दुख्ख हें सयसून घेवचें जाल्यार हे शक्ती देव दिवं म्हूण सांगून मागून घेता. श्रीनिवास कामत हांगेले श्रद्धांजली सभेंत सहभागी जाल्ले सकडांकय तांगेले कुटुंबे तर्फेन हांव हृदयपूर्वक धांवन धन्यवाद समर्पण करतास. आतां सकडान एकल्यान येवन पुष्पनमन कोरका म्हणून प्रारंभ करतास. ताजे नंतर थंय मित्र भोजनाक व्यवस्था जाल्ला थंय दवरून प्रति एकल्यान सहकार दिवका म्हणून विनंती करतास. Original is not just a label, but a stance against the mundane, like this fruit vendor's son's dream to sell ice cream. A dream that took him to Mumbai with a second-class ticket in his pocket and a first-class idea in his mind. Soon it became a flame of change. It was audacious, it was inspiring, and with it
came Natural's first outlet in Juhu. This extraordinary ice cream was made with just 3 things: milk, fruit, and sugar. That's all. Originality is often rooted in innovation, like automatic de-seeding of Sitafal for making Sitafal ice cream. At Naturals, every stride, every shift, every move was made to forge new pathways. As the success spread, the number of stores also did. And so did the name of Mr. Raghunandan Kamath, the ice cream man of India. Or should we dare say, the ice cream superman of India. Originality brought with it a fair share of awards and recognition. Each store brought with it a vibrant thread of progress and a limitless future with Naturals now. Being original is also discovering the new, like the tender coconut ice cream. With originality comes consistency, and with consistency, growth. Next, it was time for the inception of the Bonda factory. The world can't help but embrace originality, can't help but champion it, and can't help but reward it. That is the true power of being original. Because once you taste the original, nothing tastes as good. After all, it goes from the farm straight to your scoop. Naturals, celebrating 40 years of being and staying the original. Embracing Taste the Original. हरिद्वार में उपस्थित सुजन तीर्थ स्वामी जी का समाधि को प्रणाम करके, ऐसे ही काशी मठाधीश स्वयंद्र स्वामी जी को याद करके, ऐसे इष्ट भगवान महागणपति को याद करके, और जो आज का गेस्ट ऑफ ऑनर है इनको वेलकम करके, आज मेरा गुरुजी आए हुए हैं जो हिंदी का सर थे, हिंदी मुझे पढ़ाया था, कृष्णमाचार्य, उनको भी वेलकम करके, ऐसे ही सुब्बाराव सर मुझे संस्कृत पढ़ाते करते थे, उनको भी वेलकम करके, ऐसे हमारा दोस्त हंग्यो आइसक्रीम्स का मालिक प्रदीप भाई, उनको भी वेलकम करके, ऐसे ही विट्ठल कामत गेस्ट ऑफ, उनको भी वेलकम करके मैं ये बोलने जा रहा हूँ। मैं हिंदी में बात करूँगा इसलिए कि मुझे 4-5 लैंग्वेज आती है। कन्नड़ आती है, तुलु आती है, हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है। तो इतना लैंग्वेज आने का नतीजा ये हो गया कि ठीक तरीके से कौन सा भी मेरे को एक लैंग्वेज नहीं आता है। तो मेरा टूटा फूटा हिंदी में मैं बात करूँगा। अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मेरा हिंदी का मास्टर जी है, उनको दोष दीजिएगा, मुझे नहीं। थैंक यू। आज ये स्टेज पे आज हमारा 48 ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं। तो 1 मिनट मैं भूल गया। ऐसे ही आज हमारा फ्रेंचाइजी वाले सब लोग आ गए हैं और हमारा सप्लायर्स भी आ गए हैं और हमारा जो बड़ा लड़का का श्रीनिवास का सास ससुर आ गए हैं मथुरा से। ऐसे ही सिद्धांत का नए अपना यहाँ से नोएडा से आए हुए हैं, उनको भी वेलकम करके आप लोगों सबको वेलकम करता हूँ। और मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं बोलने का टाइम पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग सब माफ़ कीजिएगा।
एक मेला में हम लोग का मैंगलोर में मेला में 5 रुपए का कैंडी मिलता था। इसका मैं बहुत शौकीन था और मुझे वो कैंडी चाहिए करके मैं झगड़ा करता था माँ से और रोता था। तो मुझे कजिन सिस्टर्स लोग वो 5 पैसे का कैंडी का एक टुकड़ा निकल के देते थे और मैं बोलता था उनको कि मुझे झूठा मत दे दो, तो उनका फ्रॉक में कट करके देता था। वो कैंडी मैं जब खाता था तो कभी मैंने सोचा नहीं है फिर आगे जाके टॉप 100 ब्रांड में हमारा ब्रांड आएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं। और आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया ये लोगों ने प्यार से बुलाने लगा मुझे, ये भी मैंने सोचा नहीं। और यहाँ पर स्टेज में मुझे एक 25 साल पहला फर्स्ट अवार्ड मिला था, भारतीय विद्यापीठ ने दिया था। और उस अवार्ड का सम्मान मुझे और भी थोड़ा बढ़ गया कि मेरा संस्कृत का गुरुजी उसमें एसोसिएट है, तो इसलिए मेरा वो सम्मान भी मेरे को बढ़ गया। तो उसका बाद मैंने आपने देखा होगा 75 to 80 मैंने अवार्ड्स लिया है और थोड़े दिन में 100 करने का मेरा इच्छा है। अभी मेरा थोड़ा मैं अचीवमेंट्स बताता हूँ आपको। अचीवमेंट्स इसलिए बताता हूँ कि अभी सेकंड जनरेशन में हमारा बिजनेस में आ गया, इनको कुछ आइडिया मिले, इनको कुछ समझने का चांसेस मिले और कुछ अगर क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ सकते हैं कि मैंने कैसा ये सब हासिल किया।